आज मुगेली थर्ड टाइम हांव निवडून हाडला. मुगेली आज हॅट्रीक जाल्या आनी हॅट्रीक मुगे न्हू, ही हॅट्रीक नावेली पंचायत लोकांची सरपंच जे पंचायत लोकांची सिल्लीन धर्मापूर हे पंचायत लोकांची आनी आमगेले सालजोराची हे लोकांनी हॅट्रीक केल्या. आनी लोकांनी हॅट्रीक कित्याक केल्या की हांव एक काम करूं. आज ह्या लोकांनी चारय पंचायता लोकांनी एक बरी मेसेज दिल्या जे नॅशनल पार्टी आहाय तांकां की काम करते मनशाक बरी मुखार येवन टिकेट दिवची. कित्याक तिनी कॅन्डिडेट हाडे एक काम करून आसलोले आनी ह्या लोकांनी एक हें केलें एकवट केलो की काम करते भुरग्याक तुमी निवडून हाडा आनी हांव तांकां शाबासकी दिता की तुमचे बारा हांव स्वता आसतलो आनी जे आमगेले कोण दुसरे पार्टीचे आसले आयज हांव एक पाट निवडलो येल म्हणटरीर हांवूय तेंगलोच म्हाका सगलीं जाय हांव सगल्यांनी काम करतलो. सरपंच थोडे आमचे वेल विशर्स तांकां घेवन हांवें म्हजो बॅटल झगडलो. I would like to say, actually in the real sense, if you go to see, victory is not of Cipru Cardozo. ताका चान्स पडला कित्याक डिवायड एंड रूल जाल्ले आसा. हांवें समज 2,500 वोट काडले जाल्यार मागीर मातिल्डानूय 2,000 मागीर वोट काडल्या. सो इफ आय एम सेकेंड, मातिल्डा इज थर्ड, आमचे दोगांयचे वोट घेतले जाल्यार 5,000 विक्ट्रीन आयज काँग्रेस येवपाची. पूण दुखता सांगपाक की आमकां दुस्मान दुसरे नाकात. I will make it official statement today. We don't need enemies from outside. Enemies are in the house itself. And when I say that, you all should introspect and think. There was a threat for our own leaders that Baba, if Pratima wins tomorrow, हे आमचेर चडटले म्हणून. म्हाका दिसता की लुइजिन फालेरो जो आमदार आसा ताणे मातो पेस घालपाक जाय आशिल्लो. पेस घालपाक. एक तूं केरला गेलो पहिले तुवें सांगलें तूं केरला वता, सोनिया गांधी तुका सदां सांगता तूं केरला गेलो, आमी ओगी रावली. तूं आयलो, तुका हांवें रस्त्यार आपयलें डोर टू डोर कॅम्पेनींग करपाक. तुका फ्रँकी पिरिसान आपयलें, म्हज्या मुखार प्रेस आशिल्ली. आयज कितें जावपाचें हांव बसना जाल्यार लज जावपाची काँग्रेस पार्टीक. आयज खंय तरी दाखयलें हांवें 14 दिसां भितर 2,500 काडून 300 लीड मेळ्ळा आसतलें ताका, पूण पार्टी जिती आसा म्हणून. सो पार्टी इज नॉट बॅड, बट पार्टीचें कोणें काम करूं ना त्या हांव लिडरशिपाक रिपोर्ट धाडटलें. माय मेल वील गो टू द हायकमांड एंड दे हॅव टू सी इन टू इट. एंड इट्स नॉट अ शेम, इट्स अ शेम फॉर लुइजिन फालेरो बिकॉज दाखोवन दिला लोकांनी. तेन्ना हांव रस्त्यार भोंवतालें, दारान भोंवतालें तेन्ना पीपल हॅव टोल्ड मी बाय तो लुइजिन तूं झेडपी कित्याक बसला, तूं एसेंब्लीक बस मुगो. नाका गो तो लुइजिन, कांय चान्स ना म्हूण ताका आमी चान्स दिलो मुगो. लास्ट टायम 10 वर्सां खंय आशिल्लो, आतांय खंय आसा. सो पीपल आर फेड अप विथ दीस ओल्ड फेसीस. I am telling wherever it is, but I will contest 2022. Am I right? Yes. Yes. अनेक वेळपणा इलेक्शन झाला त्याने ते बाहेर एक लोकांनी काम करून आता 3 पाडी लागल्यो आनी हांव सांगता हांवें कोणाक वालाकाड सायबीचे कोणाक सुद्दां कोणाक वालाकाड सायबीन दाखयलें ताका वोट मागप न्हू. आनी हांवें कोणाक म्हाका सांगलें बेसांव काजार बिसांचो हांवें कोणाक म्हाका सांगलें आनी वालाकाड सायबीणीचेर हांवें कोणाकूच आनी वालाकाड सायबीणी नांव घाल म्हणून हांवें ताका वालाकाड सायबीण शिकयलां. आनी हांव शाबास केला शिकरूक आनी सदांच कसले कामाक लागतात हांव आसतलें बरो.